सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे, आमच्या काळजात राहू घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे, आमच्या काळजात राहू घे. बापा गोसू देऊन आयलोय, आमचे सारखो मनीस जालोय. सासनाक तुझे येवसोर जाले, आमचे मोरे बिडार करचे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे, आमच्या काळजात राहू घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे, आमच्या काळजात राहू घे. मुनशा सोयमान कातो जालोय, जागरा रूपान दिश्टी पडलोय. आमची पातकां काडून उडयता, शांती तुझी आमकां वाटाय. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे, आमच्या काळजात राहू घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे, आमच्या काळजात राहू घे. पवित्र आत्म्या आमकां बोलताय, बापा सारकी आमकां करताय. बाबोयन तुजी आमी सगळीं दिरान आयल्या तुजे सोशी. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे, आमच्या काळजात राहू घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे, आमच्या काळजात राहू घे, आमच्या काळजात राहू घे, आमच्या काळजात राहू घे. जेजू तूं आयलोय म्हजे पासत, ह्या पवित्र संस्कारान तूं हाजीर जालाय. आनीक एक सांजे तुजें दर्शन म्हाका दिवंक ह्या पवित्र संस्कारान तूं ह्या आल्ताराचेर हाजीर जालाय. Lord, I acknowledge your presence, your real presence in the most blessed sacrament. You have made yourself present for me, for my sake. For my sake, you are here at this altar so that I experience another evening with you. तुका नमस्कार करून, तुका परनी पाठ करून, सगळ्या काळजान सगळ्या मनान तुका भोजूंक जेजू हांव आयला.
I want to worship you. I want to adore you. I want to lift up my life before you. खरो जिवो जेजू ह्या पवित्र संस्कारान तुझे आनी म्हजे पासत ह्या वेळार हाजीर जाला. सगळे खालतीकायेन, सगळ्या विश्वासान, सगळ्या भावार्थान आमची मान खोल भागावन आमच्या सोम्याक आमी नमस्कार आनी परनिपाट करूया. For unto us the Son is given. दिला आमकां एक पूत, एक बाळूक आमचे सोडवणे पासत, सोमेस्तांचे सोडवणे पासत, सगळ्या मनीसकुळाच्या आनी सगळे रचनेचे सोडवणे पासत. Unto us the Son is given for redemption, so that we all are redeemed. The entire creation, the entire humanity, here we are, Lord. तुझ्या पायांशी आमी आयल्या. आयच्या दिसा दोनिया तुझ्या पायांशी आमी दवरता. सगळीं जी तुजे सोडवणेक रावतात, आपल्या खासगी जिवितान सोडवण, आपल्या गोराब्याच्या जिवितान सोडवण सोदतात, ह्या समाजीक जिवितान, राजकी जिवितान, आर्थीक जिवितान सोडवणेक आशिल्ल्यान तूं नाय जाल्यार आमकां ही सोडवण मेळची ना. विदाउट यू वी कॅनॉट बी सेव्ड, लॉर्ड. We come to your feet with all those who desire for your redemption. आयच्या दिसा दुनिया केरीत भाशेन तुझ्या पायांशी आमी हाडटा. आमची सगळी हिंदू भाव भयणां जे आयच्या दिसाक आपली परब मनयतात, गणेश चतुर्थी मनयतात, तांकां सगळ्यांक राख, सांबाळ, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळीं आमी आख्खे रचने बराबर आमच्या काळजांत मनान तुज्या पायांशी येता. आमची भोजण दुनिया मानून घे. चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे संभलना कठिन है. इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है. ए मुक्तिदाता, ए पापड़ कड़ाता, ए मुक्तिदाता, ए पापड़ कड़ाता. दे देन हाथों
में हाँ, चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, मन का ये दीपक बुझने लगा है। जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, मन का ये दीपक बुझने लगा है। हे मुक्तिदाता दे तू ही सहारा, हे मुक्तिदाता दे तू ही सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। Unto us the Son is given. दिला आमकां एक पूत, आनी हो पूत आमकां दिवचे पासत देवा बापान खेरीत येवजण केली. आपले पूर्व येवजणीन आपले चाकोरनीक तयार केली, विचून काडली. देवाची माय जावंक आंकवार मारयेक देवान विचली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. ह्या उतरांनी आपलो जबाब दिवन फुडें सरलेले हे आंकवारीक देवान केली देवाची माता, तशेंच स्वर्गा आनी संवसाराची राणी. I am the handmaid of the Lord. The Virgin Mary responded to the call of God. God the Father, in all His eternal wisdom, made this beautiful plan to send us a Savior, to give us His only Son through the most blessed Virgin Mary, who said yes. And in His wisdom, He made her Mother of God. He made her the Queen of heaven and earth. Unto us the Son is given. दिला आमकां एक पूत. ही पळे आमी आसा. Here I am, Lord. I also want to say yes.
सुम्या देवा, आमचोय जण एकल्याचो जबाब ह्या वेळार मानून घे. ह्या वेळार तुजो उलो आमच्या कानार साधूं दी. तूं आमकां आपयताय, तुवें आमकां विचून काडलाय. सोडवणेची हातयारां जावंक हे रचनेक, ह्या मनीस कुळाक, ह्या संवसाराक, आमच्या देशाक, आमच्या राज्याक, आमच्या फामिलीक हो पळय हांव आसा. तुजो प्रवादी जावंक हांव तयार आसा. तुजें हातयार जावंक हांव तयार आसा. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजें सवें घडों. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजें सवें घडों. देवाच्या पुताक मनशाचो दिवच्याक, मनशाच्या तारकाक घेवन तुज्या कुस्याक. देव तुका विचता, तूं कबूल आसाय. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजें सवें घडों. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजें सवें घडों. तुजो पूत जातलो दुखीचो मनीस, अनात्मो तुजो दुखीच्या भाड्याक विदलोलो जातलो. तूं कबूल आसाय. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजें सवें घडों. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजें सवें घडों. बापाच्या कामाक आपलें मन लावून तुजो पूत जेजू जेरुसलेमाक राव. तुका दूख दितलो, तूं कबूल आसाय. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजें सवें घडों. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजें सवें घडों. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजें सवें घडों. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजें सवें घडों. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजें सवें घडों. आमची पासत विनंती करूंक आमची माथा
आमची राणी देवा फुड्यांत आपल्या पुता फुड्यांत विनंती करून मागता. ह्या वेळार सगळीं तुजी चिंतना तुजे आवंडे तिका सांग. आपलो पूत आमचे पासत वपून दिल्ल्या बापान मारये वरवीं आमकां सोडवंडार फावो केला. तो सांगीत तितलेंय करात. Do as he says. आनी जो कोण तो सांगीत तें कोत्ता ताचे सगळे मिलाग्र घडल्या बगर रावना. No one who does the will of the one who has been sent by God the Father will ever go without a miracle. पयली मिलाग्र जेजूची मारयेचेच विनवणेन घडली. When his mother called out his attention, son, they are running out of wine. Do it for them. सादी वस्तरी राणी जाली. देवान मानून घेतलेली. ही घडणी पयलीच मिलाग्र जेजूची ह्या वेळार आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरतले. मातसो लांब ही घडणी बरे भाशेन गुंतून हाडल्या. पवित्र पुस्तकान घडये सगळीं उतरां नात, पूण जे ह्या चलचित्राचे घडपी आसात तांणी बरे भाशेन विणलां तें आमी आयकुया, पळयोया. Let us watch this incident of the first miracle of Jesus, prepared by the chosen in their own creativity. And as we go through this video, let us place ourselves along with Jesus. Let us listen to Jesus talking to ourselves. आमचे कडेन जेजू उलयतलो जेन्ना तो आपल्या शिसां लागीं उलयता, आपल्या आवय लागीं उलयता, चाकरां लागीं उलयता. Let us make ourselves be present at that wedding at Cana. त्या लग्नाच्या माटवांत आमी भितर सरया. जेजू बरोबर हांसुया, नाचुया, गावुया. ताचें उतर आयकून मिलाग्र आमच्या जिवितान घेवंक प्रयत्न करुया. Thomas? Talk to me. Just watch out for the frogs this time. Oh, sons of Jonah! We were just looking for you. Dancing to the song of Miriam, and we thought you wouldn't want to miss it. Of course. Let the three of us show them how it's done, huh? I don't think that's such a good idea. Why? Andrew has 4 left feet. 4? Why 4? When he tries to dance, he looks like a donkey walking on hot coals. Oh, Andrew, do you deny it? I've never seen a donkey walking on hot coals. Actually, that would be a terrible thing to behold. My son, Ah, Andrew, you see, even my own mother will join us in the Song of Miriam. they've run out of wine. But it's only the first day. Yes, and it's all gone. Not a drop left. Why are you telling me this? We can't let the celebration end like this.
And Edger's family humiliated. Boys, go join the others. I'll be right there. Mother, my time has not yet come. If not now, when? Please. Do whatever he tells you. Fill these jars with water. I'm not sure you heard her clearly, but we've run out of wine, not water. These are similar in size to your amphorae. The prudent marks, yes. Equally filled all the way to the brim. You're a very responsible person, aren't you? We are in a crisis, and I was led to understand you have a solution. Do you know why jars for purification rites are made of stone? What? You heard me. Because the stone is pure. Less likely to stain or break, and it can't be made unclean. Yes. Fill these jars with water all the way to the brim. Why? You heard him. Start drawing water, quickly. Tell anyone you find to stop what they're doing and help. From the directions you have provided, I see no logical solution to the problem. It's going to be like that sometimes, Thomas. What did you say? I do not rebuke you. It is good to ask questions, to seek understanding. There's not time for this. I know of a man like you in Capernaum, always counting, always measuring. That's my job. And that people will think I have not done well tonight. Join me, and I will show you a new way to count and measure, a different way of seeing time. Go with you where? I don't understand. Keep watching. Donna! Abner, I do hope you're enjoying yourself. Where are the servers? I don't know, but I'll go find them right away. It is far past time for another round of wine. The last one was nearly an hour ago. Yes, well, you see... Surely there is more coming, Dinah. I'm very sorry. Please do not worry. This will be taken care of immediately. Next round of wine right away. Thank you for reminding us it's all under control. Was your father a stonemason as well? Smith. I think it broke his heart, but I apprenticed under a stonecutter when I was 9. Every man must leave his father. Masonry seems like harder work. It isn't harder, it's just more, final. If the smith wants to change the horseshoe or the plowshare or the pot hook,
He has only to put the iron back into the fire and reshape it to fit his designs. They're full. Everyone, please step outside. Just for a moment, Thomas. Once you make that first cut into the stone, it can't be undone. It sets in motion a series of choices. What used to be a shapeless block of limestone or granite begins its long journey of transformation. And it will never be the same. I'm ready, Father. Go draw some out and serve it to the master of the banquet. I promise you, more wine is coming. Well, it's about time. The latter vintage, sir. Good, good. Let's have a taste. Stop the music! Stop the music! Everyone, listen! I have something I would like to say. I would like to address the bridegroom and the bride families. At every wedding I've ever overseen, they serve the best wine first. And then, when the people have drunk freely, much later in the feast, they serve the poorer wine, the cheap stuff. Because by then, who is going to notice? Am I right? But you have chosen now to serve the best wine I have ever tasted. Let us thank them for this unnecessary but honorable gesture. With the wedding of Asher, son of Rafi and Dinah, to Sarah, daughter of Abner and Hila, be as pure and as fruitful as this wine. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who brings forth the fruit of the vine. To Asher and Sarah! To Asher and Sarah! Is something wrong? Yes. I was.
Blessed be the Lord God of universe. स्वर्गा संवसाराच्या दुनियांक महिमा आनी आर्गां. ह्या वेळार जेजूचेर नदर दवर. हे ल्हानशे घडणेन काना गांवांच्या ह्या लग्नाक जें कितें तुका तुज्या जिविताक भोगलां तें तुज्या दोळ्या मुखार हाड. समथींग दॅट हॅज टच्ड यू ड्युरींग द व्हिविंग ऑफ दीस इन्सिडेंट of wedding at Cana. Where were you? What has touched you? What is Jesus speaking to you? कितें उलयता तो तुजे लागीं? Let your heart open up and listen. Let your heart know and feel. तुझ्याच काळजांतावन बघून घे. जेजूचेर नदर दवर. Unto us the Son is given. दिला आमकां एक पूत. आनी आमचे पासत विनंती करूंक सगल्या वेळार दिल्या आमकां एक राणी. दवर तुजी मागणी ताचे मुखार. सायबीण मायचे उदोरी. तो सांगीत तितलेंय करात. Do as he says. आपल्या आवयन सांगलेलें एकूय उतर जेजू तिचो पूत खाला उडयना. म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. If not now, when? Please. ह्याच उतरांनी आमची राणी, आमची आवय,
आमचे पासत विनंती करता, प्लीज ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची विनंती आमी देवा मुखार दवरुया. तुजी विनंती कितें? What is it that you want to ask for? What is it that you want to say to God? Please do it now for me. म्हजे पासत हें आतां कर. Take courage. Have faith and ask. Ask as if you have already received it. Believe. तुजी नदर जेजूचेर दवर. काळजांत तावन सोत मान. भियेनासतना, दुबाव दवरिनासतना माग. तुजे लागीं प्रश्न आसा विचारपाचो, विचार. इट इज गुड टू आस्क क्वेश्चन्स. आमच्या काळजांत, मनांत उपजतात ती मागणी ह्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया. जे सुवातेर तूं आसाय, जरी तर ह्या वेळार तूं तुज्या घोराब्या बराबर आसा, तुज्याच घोराब्या बराबर माग. मेक अ प्रेयर with your loud voice. जरी तूं एकटोय आसाय, माग. Say your prayer, your own prayer. तुझे खासकी मागणी दवर देवा मुखार. सायबीण माय आमची, मोगाल माय, एक समजिकायेची अस्तिरिती आसलेली. काना गांवांत लग्न ती समजली तांचे कश्ट, तांची लॉस, तांकां कितें जाय तें. घोडे तें मी ताका सांगूंक पासून नासलें, पूण ती समजली. मोगाल माई, आयज आमी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना आमचे मदें समजिकाय ना. एक वायट मनीस जरी तर बदलपाक सोदता जाल्यार हो संवसार त्या मनशाक समजून घेवपाक सोदिना. त्या मनशाक बदलपाक एक चान्स लेगीत दिना. आमच्याच घरांत आमी एकामेकाक समजोनात. आमच्या इश्टाक आमी समजोनात. मोगाला जेजू, तुवें तुजी आवय केली आमची आवय. तुजे आवयचे भाशेन
आमच्या काळजान आमचे मोतीन ही समजिकाय घाल आमी एकामेकाक समजूंक एकामेकाचे हुस्क्यान भरूंक ह्या संवसारांत बाराबर फुडें सरूंक तूं आमकां ही कृपा फावो कर. विनोदी कर माये तुझ्याच पुत्रा लागी आमी जोडूच्या सुर्गी देणी. They have no wine. But mother, my time has not come. If not now, then when? Do whatever he tells you. If we break this passage of dialogue into 3 parts, the first part, they have no wine. Here we see Mother Mary's mercy and kindness and concern, where she makes someone else's problems her own. Concerned that shame does not fall upon that family, and she asked Jesus for help. The second part, if not now, then when? So many of us can do so much more today, hiding our talents, not being the best versions of ourselves, being stagnant. We were meant to be so much more. We can do so much more. And the third part, do whatever he tells you. This is Mother Mary's trust in Jesus. She had so much faith that he will help this family. Let us try, let us aspire to use these 3 qualities of Mother Mary's in our daily lives, in whatever we do. To have mercy and concern for others, to be the best versions of ourselves,
to trust in God and to trust one another. विनोती कोर माये तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी सोडूच्या स्वर्गी देवी. माये, आयज तुज्या पुताच्या पांयां सरशी आमी आयल्या. माये, देवाचें उतर तुवें पाळलें. देवाची चाकर जावन तुवें देवाक आपलें जिवीत ओपून दिलें. आनी तुजो पूत जेजू तुवें आमकां दिलो. कसो आमकां दिलो? तुज्या पुताक आमी खुर्सार खिडायलो. आमच्या पातकांनी तुज्या पुताक खुर्सार खिडायलो. कितलो मार ताणें सोंसलो काय. कितले भाले तुज्या काळजाक तोपले काय. ओगेपणी तूं सोंसताली माय. कितल्यो दुखी तुका, तरी तूं दूख सोंसताली, दुखांनी रडटाली. आपलो पूत मोत्ता तो पडोवन तुजें काळीज आख्खेंच पिसुडलें. तरी तुवें देवाक शीण गेलो ना. आनी आयज आमी ल्हानशें टेन्शन देखून आसल्यार रडटा. आमचे लागीं ल्हानशी दूख सोसूंक जायना. पूण कशें तुवें तुज्या पुताचें मरण सोंसलें गे माय. काना गांवांत लग्ना वस्त्र्यांत व्हंकलेची लॉस तुवें सोसूंक जाली ना. तांचे फॅमिलीक दूख जातली म्हूण तुवें आपल्या पुता लागीं विनोती केली. आयज आमच्या जिवितांत जायतीं दुखां आसात गे माय. तुज्या पुता लागीं विनोती कर. तूं स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. देवान तुका विचला. जेजू सोवे, पवित्र आत्म्या सोवे आनी देवा सोवे, तूंच आमचो संबून. आमच्यो सगळीं दुखी वायट विघ्नां पयस कर गे माय. जशें तुवें दूख सोंसलां तशेंच आमी दूख सोसूंक. पूण तरी आमच्या दुस्मानाचो, आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमकां बळ दी माय. आनी आमच्या जिविताच्या वायटाक
आनी जिविताच्या कोश्टांक आमी फुडो करूंक जेजूचो आदार आमकां जाय. तुज्या पुता लागीं विनोती कर. हेच म्हजें मागणें गे माय. विनोती कर माये तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी सोडूच्या स्वर्गी देणी. Unto us the Son is given. दिला आमकां एक पूत. मारिया तयार जाली. ओ पूत आमकां दिवंक. मारिया राजी जाली. ओ पूत ह्या संवसारांत हाडूंक. मारिया आपले जिवीत देवाक भेटूंक राजी जाली. हाका लागून देवान दिलो आमकां एक पूत. न्हय कोणाकूच, न्हय दुसऱ्या वस्तूंक, पूण आमकां दिलो. मारिये उद्देशीं तो आमकां दिलो. ती जावन आसली मोदेस्ती. त्या वेळार ती मोदेस्ती कशी वावुरली ह्या सोडवणीच्या कामांत. आनी देवाची येवजण तिणें आपल्या जिवितांत पयली मानून घेतली देखून आमकां सोडवणदार फावो जालो. होच सोडवणदार हेच मारये उद्देशीं दिसपोटी आमचे सवें वावुरता. ही मारिया दीस आनी रात आमचे लागीं आनी आमचे पासत आनी आमकां लागून त्याच सोडवणदाराशी प्रार्थून मागता. आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना, आमच्या जिवितांत वायट उप्रासता तेन्ना, आमचेर मारेकार दीस येता तेन्ना, आमचेर पिडा पेस्त येता तेन्ना, सगळीं दारां बंद जातात तेन्ना मारिया आमकां दार उगडटा. आपल्या पुता लागीं विनोती करून, बापा लागीं विनोती करूंक ती प्रार्थून मागता. आमकां एक पूत ती दिता. ह्या पुता वरवीं आमी सगळ्या संवसारांतलीं मनशां बापाचोशी परतून येवंक दीस आनी रात ती वावुरता. बापा सोवें आनी पुता सोवें पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आमी चलूंक, पवित्र सभा ती चलोवंक दिसपोटी आमकां जागयता. दुनिया जेसू आर्गां तुका आमी दितना कितली सोबीत माय तुवें आमकां दिल्या, जिचें राणयेपण आज आमी नियाळटा. खरेंच आमच्या जिविताची राणी ती. आमच्या सोडवणीच्या कामांत सगळें आपल्या जिवितांत आसलेलें तितलें तिणें भेटयलें. हाका लागून तिका हो मान फावो. आपले जिवीत तिणें दुसऱ्याचे सेवे खातीर भेटयलें. आज पर्यंत तोच वावर ती दर घडयेक खिणा खिणा करीत आसा. हांगातूय ती दिश्टी पडटा. मागात, जिवीत बदलात, तेज करात, म्हज्या पुता लागीं विनोती करात आनी तो तुमकां मागीत तें दितलो. हेंच तिणें पयलें काना गांवांत केलें, तें आजून ती करीत आसा. आपल्या पुता सवें आपलो मोग, आपल्या पुता वरवीं आमचो मोग करूंक, आपल्या पुता सोशी आमकां ओडून व्हरूंक हांगातूय ती दिश्टी पडटा. लुट्स गांवांत, फातिमा गांवांत, मजुगोरी जायत्या हेर सुवातांनी सायबीण माय दिश्टी पडटा. कितें सांगता? तुमच्यो वाटो बदलात,
तुमचे जिवीत मोशा पुताक भेटुया आनी हांव तुमकां सोडवून फावो करूंक ताचे लागीं विनोती करतली. म्हजो पूत तुमकां सोडयतलो, बापाचो शीं परतून दवरतलो. दिलो आमकां एक पूत तिणें. देवा वरवीं ती एक मोदेस्ती जावन परतून आमकां वावुरली. आज पर्यंत मारिया तूं आमचें सगळें दयाळ. आज पर्यंत तूं आमच्या ताय हीच प्रार्थना करता की आमी तुज्या पुता लागीं दिसपोटी विनोती करूंक आनी आमचे सोंगी तो सदांकाल आसूंक तूं ताका प्रार्थना करता. कितली मोवाड, कितली दयाळ माय तूं. आजून तुज्या पुताच्या सोडवणीच्या वावरांत तूं वावरीत आसाय. आजून मनीसकूड परतून परतून आपलें जिवीत बदलता, परतून परतून आपले वाट्यो सोडून वेता तेन्ना तूं जागयता. तूं हांगा थंय दिश्टी पडून आमकां परतून पुताची हाडटा. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासता. आमकां तुवें नो पूत दिलो. जेजू, आर्गां तुका माये खातीर. आज तूं आमचें सगळें आसाय. तूं तिचे वरवीं आमकां दिसपोटी पडयताय. तिच्या आश्रयाखाल तूं आमकां दवरताय. मरणाचे तोडीक ही तुजी आवय म्हूण तुवें आमकां ती दिल्याय. सदांकाल तिका आमी दवरूंक, सदांकाल तिच्या आश्रयाखाल रावूंक, सदांकाल आमी तिची मजत मागूंक आनी अशें मारिया आमची माय आमकां ती केन्नाच सांडची ना. आमी तिचे सोशी येता जाल्यार ती केन्नाच आमकां विसरचो ना म्हूण आमी बरो वशान तुका दिनवासतना तिचे जिविता खातीर आर्गां आनी दिनवास दिता बाबा. विनोती कर माये तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी सोडूच्या सोर्गी देणी. विनोती कर माये तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी सोडूच्या सोर्गी देणी. ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवया. आमची सर्गीची माय आमचे पासत मागताच. शी इंटरसीड्स फॉर अस. आमच्या काळजांत मनांत आसतली मागणी आमी देवा मुखार जेजू मुखार उबारल्या. जेजू आमकां दिला ताका आमच्या काळजांत घेवया. आमचे हात ह्या वेळार उक्ते करून जाता जाल्यार दिमीर रावून पवित्र संस्काराचो हो आशिर्वाद घेवया. आनी सगळी आमची मागणी ह्या संवसारा पासत, ह्या मनीसकुळा पासत, हे रचने पासत, आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी ह्या सगळ्या आमच्या इंतेसावां पासत विस्वासान, भावार्थान तो सांगीत तितलेंय करूंक आमी तयार आसात. देखून ताणें शिकयल्ल्या उतरांतल्यान सगळीं बराबर बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार रातींतली फात्या पोरी तूं काळके रातींतली फात्या पोरी मारिये उदेता मारिये उदेता हाके पृथ्वीचे सूर्यावरी तूं आखे पृथ्वीचेर सूर्यावरी तूं राणीये राणीये पोरजोळटाय राणीये राणीये पोरजोळटाय राणी पोरजोळटाय राणीये पोरजोळटाय राणीये पोरजोळटाय दुपा वरी तूं तुझ्या गुणांचो दुपा वरी तूं तुझ्या गुणांचो तुमची प्रायता तुझ्या पायाशी तोडमोड जायांचो तुझ्या पायाशी तोडमोड जायांचो सगल्यांक सगल्यांक पावयताय सगल्यांक सगल्यांक पावयताय सगल्यांक पावयताय सोली बापाची आवय पुताची सोली बापाची आवय पुताची तीन आत्म्याची तीन आत्म्याची आंकवार मायांची पातक्या मनशांची आंकवार मायांची पातक्या मनशांची सोमिया सोमिया जेसूची सोमिया जेसूची संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतलीं आयगे गावी ही मिळोनी